तुमकां आयची देवाची उतरां सगळीं समजली आसतली. तुमी तर आमचो राज्य आसलेले जाल्यार खूब फाटी कितें जाता, आमी हांगसर आसा पूण आमची चिंतनां आनी थंयच आसता. पूण हांगसर तर तुमी हाजेर गजाल घेयात जाल्यार जें आमकां पावलून सांगलां आनी जेजून सांगलां तितलें तुमकां समजतलें. जेजू कोण? जेजू देवाचो पूत आनी आमी कोण? देवाची भुरगीं. तो देवाचो पूत आनी तो आमचे सारकेलो जावन आमचे गतीक तो आयलो आनी आमचें जिवीत ताणें पत्करलें. एका मनशान तें सगळें घडयलें. कोणें तें? आदाम. पूण आतां जेजू सोबे देवान आमकां परतून आपणायलेलें आसा. जेजू सोबे आमी बापाक एकवटून जियोंक शकता. कित्याक जेजू बापाक एकवटून जियेतालो आनी इतलो ताचो संबंद लागशिल्लो आसलेलो की जेन्ना आमी जेजूक पळयता तेन्ना आमी बापाकूच पळयता म्हणून ताणें आमकां कळीत केल्लें आसा. आनी तो कितें म्हणटा? आमी हांव करिना, बाप म्हजी सगळें उलयता, बाप म्हजी सगळें कर्तुत्वां करता. आनी तुमी तर म्हाका एकवटून रावशात जाल्यार तुमी तेच भाशेन करतले. कित्याक इतलेंच न्हय, ताचे तीन सुबेज, कित्याक तुमी म्हज्या नांवान मागतल्यार आनी बापूय तुमकां हें सगळें दितलो आनी म्हजे परस तुमी आनिकूय बरी श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतले. कित्याक हांव बाप आनी पळयत वतना तुमचें सगळें आसता आनी आसा. आनी हाका लागून आयज जे आमी मनांत हाडटा की भाग्यवंत फ्रांसीस शेवराक हांगसर कोणें धाडलो? देवानूच ताका हांगसर हाडलो आनी देवूच ताचें सगळें वावुरतालो आनी देवाकूच एकवटून तो आपलें जिवीत सादतालो. हें तर आमी पत्करिना जाल्यार खरेपणी आमी देवाचें भुरग्यांचें जिवीत जियेना. आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शेवरान जो भावार्थ आमकां जेजू उदेशी हाडलेलो आसा तो आमी आजून जियेना. तर तुमी जेजू पासत करपाची गरज आसा. आमी जेजूक एकवटून रावंक जाय, बाकीचें सगळें तो करतलो. हें समजलें की ना तुमकां? समजलां की ना? आमी जेजूक एकवटून जितली रावतल्या तितलो जेजू आमचे सगळें आमच्या उतरांनी, कोण्यांतल्यान आनी चालींतल्यान आपलो वावर, बापाचो वावर ह्या संवसारांत फुडें व्हरतलो. आतां हिचोच तो आमच्या बरोबर, आमच्या फिरगोजी, आमच्या समुदायाक. पूण आमी जाणा एकामेकाक वळखता. कशें वळखता आमी? आमच्या पातकांनी आमी वळखता. हें कोण? तें केलें. तें कोण? तो कोण? आमच्या पातकांनी आमी वळखता. पूण देवाच्या कोन्यांनी आमी वळखोंक जाय. तें खरेंच देवाक एकवटून सगळें करता, दुसऱ्यांक बक्षिता, दुसऱ्यांक पावता. असलें जावंक जाय आमचें जिवीत. गोंयांत खूब लोक येतात आनी ती म्हणटात गोंयकारां एकदम शांत. पूण आमी जाणो कितली उचांबळ पळय ती आमी. आमच्या घरादारांनी आमी एकामेकाचो मोग करिना. भाव भयणां मदें कितली दुस्पड, एकामेका बरोबर उलयना. असलें आमचें जिवीत तर आमी जियेत जाल्यार आमी जेजूक बिलकूल साक्षी दिना आनी जेजून आमकां दिलेलें आसा तें आमी बिलकूल समजोंक ना. आनी हो भावार्थ जो सांत फ्रांसीस शेवरान हाडला तो आमी सगळ्यांनी भोश्टायलो आसा. अशें करूंक फावना. पूण कित्याक लागून करता? कित्याक देंवचार जेन्ना आमी आमकां एकवटून जियेता तेन्ना तो आमकां आपल्या ताब्यांत करता. पूण जेन्ना आमी जेजू काजेर जावन जियोंक लागता आनी तेतूंत हांवें सांगलां कशें करूंक जाय पळय तें. सुस्कार भायर सोडटना जी चिंतना, बरी वायट पोजणी कसली जावं आनी जी भावना आमचे मदें आसात ती आमी सगळीं जेजूच्या नांवान भायर काडूंक जाय. जेजू 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 जेजू. सुस्कार घेतना मागीर ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता.
आनी हें जें वाडोवंक लागलें की ना मागीर आमची चिंतना आमची भावना अदीक आनी अदीक जेजूची जावंक लागतली. हे भशेन जेजू जियेलो आनी ताणें आमकां सांगलें म्हजें सगळें रिगून रावात. रिगून म्हणजे कितें सारको भितरले भितर आनी कशें रावतले आमी सुस्कारांतल्यान. सुस्कार आमचे भितरले भितर सगळ्या सांग्यांनी सगळे सुवातेचेर तो पावता. आनी हे भाशेन जेजू आमच्या सगळ्या कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या सांग्यांनी पावता. ताका लागून म्हज्या भयणीन भावनो असले मागणे तुमी पत्करात. तुमकां हांवें सदांच सांगलां आनी सांगत रावतलो कित्याक तें आजून तुमकां कळोंक ना. जांकां कळलेलें आसा मातसोच करतात बाकीचे मागीर सोडून दितात. ना ते आमी दृढ ताका विश्वासान धरून रावंक जाय. आनी तुमकां हांवें सांगलां कोण घेयात आनी प्रत्येक मणी आसा न्हय सुस्कार घेयात. जेजू 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 म्हणून जी चिंतना भावना कसलीय जावं ती भियेनाकात सगळीं भायर काडत जेजूच्या नांवान ती रोखडीच नकळत जातली. पूण ती परतून येतली परतून काडत तांकां भायर. आनी मागीर हें काबार जाता म्हणटच कोण तुमी सारकी शांत जातल्यात. आनी मागीर कितें जाता मागीर जेजू रातभर आमचें सगळें वावुरता आनी आमकां भितरल्यान परतून आपल्या सारकी घडोवन हाडटा. सकाळीं उठली की ना ताका परतून एकवटान रावात. हेच भाशेन मागण्यात रावात. आनी हांव तुमकां गॅरंटी दितां तुमचे कुडींत मनाक वतल्यान तो पेकोवणी गोठाय आनी जाणवाय आमकां दितलो. आनी दिसभर मागीर आमी ताच्या एकवटान आमी जियेतल्या आनी हे भाशेन आमी ताका साक्षी दितल्या. कित्याक जेजूक एकवटान रावली की जेजू बापाक एकवटान रावता आनी ती ते दोगूय जाण आनी पयलो आत्मा आमचे सगळ्यांक आवडटा. ही भाशेन आमी खरीच क्रिस्तांवां जातले. हें जावच्या आयज आमी सगळीं जाणां दृढ निश्चय करुया आनी जेजूक एकवटान रावया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उखलून धरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी न्हय देव आमचें सगळें घेता. जेजू आमचे भितर येता आनी ताचो पवित्र आत्मा आमकां सगळें स्पश्टपणे दाखयता. सुस्कार भायर सरतना ही सगळीं आमची चिंतना भावना बरी वायट पडली जेजूच्या नांवान भायर काडात भितरल्या भितर. आनी आमकां बरें दिसोंक लागतलें. सगळी खरोच कशी वतली आनी दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना ताच्या बरेपणांत आमी घडोवन येतले. सरकार तशें संवसारांत आमचें सगळें घडोवन येतलें. सुस्कार भायर सरतना परतून सगळें भायर काडया बरें वायट पॉजिटीव. कित्याक हांव तितलें खंयच्याच चिंतनाक भावनांक चिंतून रावचें न्हय. फकत जेजू आनी हे करून जेजूच्या एकवटान रावली की आमकां सगळें बरेपण तो दितलो. कुडीक पेकोवणी गोठाय शक्ती मनां आमची मनां उजवाड येतलो ताच्या स्वतांत. आनी स्वतांत आमी उजवाडान आयली म्हणटच आमी स्वतंत्र जातले. कित्याक जेजून आमची सोडवण केल्ली आसा आनी तो जावन आसा आमचो सोडवणदार, तो जावन आसा आमचो धनी आनी तो आमचें जीव चलयतलो आनी आमी ताका सहकार करतले. आनी हें सगळें आपल्याच्या पावंड्यार घडोवन येतलें. आतां तुमी कुडींत मनांत ओतम्यात मागण्यांत आसा. हे मागणे आमचे मदें समन्वय घडोवन हाडटा. म्हणजे एकपण कुडीच्या मनाच्या ओतम्याचें ताका म्हणटा समन्वय इंटिग्रेशन. आनी हे पडी भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेर एकदम मुरगळटलो. कित्याक तो आमचे पासत मागता आमी जेजूच्या एकवटान हे परी जियोंक जशे भशेन ताणें आपलें जिवीत सारलें जेजूची उतरां आयकून पाळून आनी जिवन मरण तेच भशेन आमी ताचे विनंतींतल्यान जेजूच्या एकवटान जिवन सतीच्या बापायक आमी महिमा हाडटले. जेजू म्हणटा आमकां हांव जिवीत वाट आनी सोत. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. आनी हे परी आमी मागण्यांत रावली की ना गॅरंटी आमी बापाच्या सगळें एकवटान ह्या संवसारांत रावतल्या. आनी जेजून जशे भाशेन मोगान सगळें पत्करलें
ते भाशेन आमी भिरांती मेळून सगळे भटकतल्या आनी सगळ्याक आमी मोगान ताच्या फुडें दितले. जेसू आर्कांदील वास महिमा तुका, कित्याक तुवें ह्या सगळ्या आमच्या भावांक आनी भयणीक तुज्या भुरग्यांक ह्या एकवटान तुजे धरलेले आसा. आनी आतां हे फुडें तुज्याच एकवटान आमी तुका एकवटान सारतले. सगळीं आमची देसां मागणी आसा ती मनांत हाडया. बाब साहेबा पासत आमचे इगर्जेचे फुडारी आसात ते पासत आमची घरचीं आसात मायपाय तांचे पासत ही फुडाकार दितात आमकां एथनीक पावंड्याचेर आनी घरान पावंड्याचेर. त्याच प्रमाणे आमच्या सरकाराक जे आमी निवडून हाडलेले आसा पूण ते सगळे आपलेपणान भ्रश्टाचारांत आपलें जिवीत सादतात. तांचें जिवीत सगळ्यांचें आख्या संवसारांत आसा तितलेय व्हड कारबार चलयतल्यांचें जिवीत बदलून खरें बरें करच्याक आमी विनंती करया. देवाच्यान कितें करूंक जायना म्हणून ना, तो करतलो आनी ताच्या वेळार तो सगळें घडोवन हाडटलो ही खात्री आमकां आसा. पूण आतां आमी जियेता भिरांतीन जिवया आनी आमचें जिवीत सगळ्यांचें, जीं कोण बरीं आसा, जीं कोण दुयेंत आसात, जीं कोण मरोन गेल्लीं आसा तितल्यांकूय आमी जेजूच्या ताब्यांत करया आनी देवा बापाचो आशिर्वाद तांचेर पडूं म्हणून मागया.